दिवचल शारांत रस्त्यार गोरवांची समस्या आयजूय कायम आसा। रस्त्यार बसपी भटकी गोरवां अपघाताक कारणीभूत थारतात, तशेंच बरेच फावट अपघातांत गोरवांय मरतात। फाटल्या 2 दिसांत दिवचलच्या पालिका वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत एका पाडका सयत 3 गोरवां मेल्यात, जाल्यार ह्या अपघातांत एक मोटरसायकल चलोवपी आनी हेर 2 जाण जखमी जाले। ह्या भटक्या गोरवांची तांच्या धन्यांनी जबाबदारी घेवन सहकार्य करचे अशें नगरसेवकांनी आवाहन केलां। हांव नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार। हांव शेतकऱ्यांक विनंती करता की तुमची जी गोरवां आसा तुमी रस्त्यार बी खंय सोडटा तांकां बांदून दवरात। कित्याक पयर एक एक्सिडंट जाला लाखेऱ्या आनी म्हस मेल्या, काल हांगा अजुमोडान एक एक्सिडंट जाला आनी बरी गाय मेल्या आनी ऑन द स्पॉट मेल्या। तशेंच काल राती परत ओमलींक एक्सिडंट जाला, ओमली पलटी जाली आनी वासराक मार बसलो। आमी त्या वासराक गाडयेन घालून गोशाळेन पावयलें, पूण गोशाळेन पावल्याकच तें वासरूय मेलें। म्हणून हांव शेतकऱ्यांक हात जोडून विनंती करता की तुमची गोरवां एक तर गोठ्यान बांदात, ना जाल्यार आमी गोशाळे कडेन करार केल्लो आसा, ते गोशाळेन धाडपाचो प्रयत्न करुया। आमी तुमी सांगात आनी आमी तुमकां मदत करतले।